आमी गणपतीचो उत्सव मोठ्या दबाज्यान मनयतात। चडशे लोक 1.5 दीस पुजता आनी ताजे उपरांत थोडे 5, 7, 9 वा 11 दिसांक पुजेक लायतात आनी ती मुर्ती विसर्जन करतात। पूण ताज्या उपरांत ह्या मुर्तींचें कितें जाता तें पळयात। हें पर्रा आल्मेडा वाडो, थंयचें हें दृश्य। गणपती पावोन 6 म्हयने जाले तरी ते बुडनात। लोकांक परत एकदां विसर्जन करचें पडलें। नमस्कार, सध्या आम्ही हा पर्रा तो कलंगूट रोड आम्ही सध्या हा मधी कलंगूट पर्रा रस्त्याच्या मधी एका राईट सायडीक तुम्ही थेट माझ्या फाटल्यान पळोवू शकता एक शेत आहा आनी त्या शेता कडेन एक तळें आसा आनी ऑलमोस्ट गणेश चतुर्थीक कमीत कमी 6 म्हयने जायत येयलेली आसा। ऑगस्टान गणेश चतुर्थी येयलेली आनी गणेश चतुर्थीच्या नंतर थेट माझ्या फाटल्यान तुम्ही पळोवू शकता एक तळें आहा आनी त्या तळ्यान अजुनूय गणेशाच्यो मुर्ती आसा, त्यो गणपतीच्यो मुर्ती आसा, त्यो प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे आसा आनी अजून तेजे विरगळो जावना तेची। त्याच प्रमाणे तुम्ही पळोवू शकता थेट कशा तरेन गणपतीची परिस्थिती जाल्ली आसा। आमचे हिंदुत्व जे देव आसा गणपती तेची परिस्थिती अशा तरेन तुम्ही पळोवू शकता। जे उदक आसा ते उदक पासून टोटल पिड्यार आनी कुसलेलें उदक आसा आनी हे गणपती अशा तरेन हे अवस्थेन आमकां दिसण्याक येता। हे गणपती आसा पळय ते टोटल हेची माती जावना कारण की हे प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे गणपती आसात आनी खंय तरी गव्हर्मेंटान हाचेर बॅन हाडचो। अशा अवस्थेन जेन्ना गणपती दिसता तेन्ना वायट परिस्थितीन आमकां दिसण्याक येता। हे तुम्ही पळोवू शकता पर्रा टू कलंगूट वयता पळय त्या रायट सायडीक एक शेत आसा आनी शेता कडेन एक तळें आसा। सगळे गणपती हांगसर विसर्जन जाल्ले आसात पूण विसर्जन जाल्ले पूण हे गणपती अजून हे जावना त्याच कारणान तशे गणपती हांगसर पडलेले आसा। एक प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे गणपती कमीत कमी आमकां 15 ते 20 गणपतीच्या वयर आमकां हांगसर दिसण्याक येता।